गोंयान पर्यटक गोंयचो सैम पळोवपा खातीर येतात. गोंयचो दर्यादेग वाठार नितळ आसचो म्हूण पर्यटन महामंडळान दर्यादेगेक उडयल्लो कचरो उखलपाचें कंत्राट दृश्टी संस्थेक दिलां. गोंयकार दृश्टी कडेन हे कचरो उखलपाचें काम करतात. इतलीं वर्सां काम करून आतां कंत्राटदारान गोंयकार कामगारांक कामा वयल्यान कमी केल्यात म्हूण कामगारांनी राजेंद्र सातेलकाराच्या मुखेलपणा सकयल पर्यटन महामंडळाचेर कांय दीस फाटीं मोर्चा हाडिल्ले. तेन्ना संचालकान मंगळारा दृश्टीचो कंत्राटदार आनी कामगारां बरोबर बसका आपयल्ली. मात संचालकाची बदली जाल्ल्यान बसका जाली ना अशी माहिती राजेंद्र सातेलकारान दिली. 4 दिसां पयलीं एक मोर्चा हाडलेलो आनी त्या मोर्चात अशें जालें की आमकां ज्या दृश्टी कंपनी कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन आनी ह्या सगळ्या आमच्या वर्करा कडेन जे एम्प्लॉई आहात तेंचे कडेन एक मिटींग दवरलेली आयज. पण आयज मिटींग जाली ना कारण जो डायरेक्टर आसलो ताका ट्रान्सफर केला आनी दुसरो डायरेक्टर हांगा येयल्लो आसा. तेन्ना हांवें डायरेक्टराक विचारलें बाबा कितें पोजिशन आसा. तेन्ना डायरेक्टरान कितें सांगलें बरो रिपोर्ट आसतलो पॉजिटीव रिपोर्ट आमी दितले कारण आमकांय खबर आसा आमचे गोंयकार आमकां सगळ्या आमच्या गोंयकारांक आमी काम दितले ही हांव तुका एक हें दिता एक पॉजिटीव रिपोर्ट दिता. बरे गोष्ट हांव म्हणल्यार बरी गोष्ट आसा. पण जेन्ना हांव आतां जो नवो डायरेक्टर आसा ताकाय कॉल करून विचारलें बाबा म्हाका तूं अपॉयंटमेंट आयज त्या मनशान दिल्ली तुज्या डायरेक्टरान आतां म्हाका तूं केन्ना अपॉयंटमेंट दिता. तो म्हणपालो फाल्यां सांजचो यो तुका हांव तारीख फिक्स करता तुमच्या सगळ्या वर्करांची तुजी आनी दृश्टी कंपनीचो जो कोण आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराची आनी तुजी सगळे मेळून आमी कंबायन मिटींग घेवया आनी तातूंत निर्णय घेवया. पण आयज ही आमची जे महिला आसात ते म्हणटात की आमी काम करुया. पण तांकां हांव 1-2 दीस सांगला 1-2 दीस पाशास काडा. गेली 2 म्हयने तुमी आयज काम करिना. पण आयज म्हाका लागून आनी आयज सरकाराचे विचार आयका म्हाका 1-2 दीस हे दिया टायम दिया आनी ती थारलेली आसा 2 दीस रावपाक. ना जर 2 दिसां भितर जर रिपोर्ट मेळना जाल्यार मागीर कितें जातलें हें हांवूय सांगूं शकना कारण ती मागीर इतली भिरांकलेली आसात कारण तांकां आयज आपल्या पदर मोड करून ती हांगा येयल्ली आसा. म्हणजे आयज खरी म्हणल्यार तेंची आयज जी थोडी लोकां जी आसात ते आज तेंचे भुरगे बरे ग्रॅज्युएट आसात पण तांकां शिकोवपाक आज तेंचे कडेन पयशे ना अशी परिस्थिती आसा. आनी जर काडले भुरग्यांक जर हांकां जर काडले जाल्यार भुरग्यांक कशें शिकयतले हो प्रश्न चिन्ह आसा. पण हांव दृश्टी कंपनीक विचारता की 67 जे कामगार आसात तुमचे कडेन आतां तुमी 40 घेतात म्हणटात 45 घेतात म्हणटात बाकीच्यांनी कितें करचें. जेन्ना तुमी कॉन्ट्रॅक्ट घेता आसतना तुमी 67 विचार करपाक जाय आसलो आनी तातूंतय ट्युरिजमय डिपार्टमेंट ताका जबाबदार आसा. पूण तुमी 67 घेता आसतना तुमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन सांगूंक जाय आसलें बाबा 67 आहा तांकां तुमी सगळ्यांक घेवची गरज आसा. म्हणजे हांगा कितें सगळा म्हाका तरी दिसता की हांगा जे कॉन्ट्रॅक्ट दिवन सगळो गोलमाल करपाचो प्रयत्न जाला. पण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां तुमकां गोलमाल करपाक आमी दिवचे ना. आमी कायद्यान झगडटले. जर हेंचें काम जायना जाल्यार हांव तुमकां सांगता हांव रस्त्यार येतलो हांकां घेवन आनी सरकारचे वोबाडे काडटलो सगळे. आनी हांव काय उलयना हांव फक्त एक तांकां 2 दिसांची रावात म्हूण सांगलां. 2 दिसां भितर फुडलो निर्णय जातलो. ही सगळीं कामगारां गोंयकार आसात आनी तांकां कामा वयल्यान काडून तांचेर अन्याय करपाक शकना. तांकां न्याय मेळासर तांचे खातीर झगडटले अशें एंड्रिया परेरान सांगलें. तांकां पोत्तून रिइन्स्टेट करिना ऑल द पीपल नॉट ओन्ली द लेडीज सगळे बायलांक दादल्यांक सगल्यांक रिइन्स्टेट करना त्या पुरान हांव तांच्या बरोबर आसतलें. आनी जो ते दृश्टी कंपनी जाना आसतना कॉन्ट्रॅक्ट घेता आसतना ती सगळे दृश्टीकूच काम करताली आदी. तांकां खबर आसली इतली लोकां आहा 67 लोकां आहात जाल्यार आतां ती म्हणटात 40 जाय 30 जाय अशें जावंक शकना. तूं कॉन्ट्रॅक्ट घेता आसतना तुका खबर आहा 67 आहा जाल्यार तुका खंयच्या कायद्यान तुका फकत 40 घेवपाक रायट आहा. सगळे 67 घे ना जर तूं कॉन्ट्रॅक्ट घे नाका तुका जायना जाल्यार दुसऱ्या कोणाकूय दिवया कॉन्ट्रॅक्ट कोणूय घेतलो. आमकां आमचे बायलां बरी काम करतात ते बायलांक हाडून आमकां काम हिंगा करून घेवपाचें हें ना. आमकां नाका कोण बायलो हिंगा येवन काम करता जेन्ना आमचे लोक हिंगा आहा. आनी आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं मागता की हे बरे भाशेन कायद्यान जाल्ल्यार पुरो म्हणून कित्याक तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टान बरयलेलें आहा देर इज अ क्लॉज which states that the 100% Goans should be reinstated and have to be taken to jobs. So this is what we are. I have also put an RTI asking for a contract copy. If there is anything like that, we will expose Dristi once I get the RTI. So requesting the government to see that all the people who are working for the beaches should be reinstated.